एके वटेन नेटाचो पावस पडटा जाल्यार दुसरे वटेन दिवचलचे आमटाणे धरण सुके पडला। सध्या ह्या धरणात जेमतेम 4 ते 5% उदकाचो सांठो आसा। नवीन गेटीच्या कामाक लागून सध्या ह्या धरणांतले उदक कमी केला अशी माहिती मेळ्ळा। जाल्यार आमठाणे धरणाच्या गेटीचे काम पुराय जाय मेरेन ह्या धरणात उदक भरचे ना हाची उदकास्रोत खात्यान काळजी घेतल्या। काम पुराय जावपाक म्हयन्या परस चड दीस लागपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा। सध्या ह्या धरणात फकत 4 ते 5% उदकाचो सांठो आसा। ताका लागून अंदू ह्या धरणाचेर पावसाळी पर्यटनाची मजा घेवपाक मेळची ना हें स्पश्ट जाल्लें आसा। दिवचल तालुक्यातल्या मेलकुरे पंचायत वाठारात येवपी आमठाणे धरण म्हळ्यार पुराय उत्तर गोंया खातीर वरदान थारिल्लें आसा। दर वर्सा साधारण जुलय म्हयन्यांत हे धरण पुरायपणान भरता। अंदू मात सध्या ह्या धरणाची स्थिती वेगळीच पळोवपाक मेळटा। ह्या धरणाच्या सरभोंवतणचें पात्र सध्या सामकें सुकें पडिल्लें आसा। धरणात जेमतेम 4 ते 5% उदक आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। एके वटेन उटंगराचो पावस पडटा जाल्यार दुसरे वटेन धरणांतल्या उदकाची लेवल सामकी कमी जाल्ली आसा। ही स्थिती पळयतकीच चडशे जाण अजाप उक्तायतात। मात ताचे फाटलें कारण मात वेगळेंच आसा। ह्या धरणाचेर नवीन गेट बसोवपाचें काम सध्या सुरू आसा। हे काम करतना कसलीच आडमेळ येवची न्हय म्हण ह्या धरणांतलें उदक पंपा वरवीं भायर सोडटात। गेटीचें काम पुराय जाय मेरेन धरणांत उदक भरचें ना ताची WRDन काळजी घेतिल्ली आसा। धरणाचें उदक कमी जाल्ल्यान अंदू मात ह्या धरणाचेर पावसाळी पर्यटनाची मजा घेवपाक मेळची ना हें स्पश्ट जाल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।